भाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण झाले पाहिजे। एका वाटेन हे ढोल वाजयतात मातृभाषेतल्यान आणि दुसऱ्या वाटेन मातृभाषेचो घात करता असताना ह्या लोकांक काय दिसना। हे जे आसा हाजे आता स्थिती अशी आसा की 26 शाळांक ताजो खून गेलो ताणें आणि परवानगी दिली ना आणि दुसरे दीस स्टेटमेंट दिता तो ज्या वेळाचेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान प्रेस नोट काढलो की हाणें घात केलो म्हणून गोंयकाराचो मातृभाषाचो घात केलो म्हणून त्या वेळाचेर तो म्हणटा खंय अर्ज फेटाळ्ळे आपूण त्या अर्जाचो विचार फुडल्या वर्सा करतलो। ह्या फटिंगा खातीर रायट टू इन्फॉर्मेशनान हांवें सगळे अर्ज मागून घेतले। त्या खंयच्याच अर्जाचेर अशें बरोवंक ना की फुडल्या वर्सा हे आमी विचारान घेतले म्हणून। म्हणजे एक फटिंगपणा न्हय, त्या दिसा आनी वेगळे स्टेटमेंट ताणें केलो। तो स्टेटमेंट म्हणजे आता एकाय शाळेची गरज ना प्राथमिक शाळेची गोंयांत अशें तो म्हणटा। त्या वेळाचेर रायट टू इन्फॉर्मेशनान हांवें ताज्या खात्यांतल्यान माहिती मेळयली आणि त्या माहितींतल्यान अशें कळ्ळां सगळ्या गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय हे 543 शाळा फुडल्या 4 वर्सांत काबार जावपाच्यो आसा मराठी कोंकणीच्यो। म्हणजे 1 ते 20 अशी संख्या आशिल्ल्यो 420 शाळा आसा आणि वयल्यो शाळा ज्यो आसा त्यो धरून 543 शाळा जाता। ह्या मनशान आनीक एक फटिंगपणा केल्ली पॉलिसी डिक्लेअर करता आसतना। ती फटिंगपणा कसली की ताणें अशें बरयलां म्हणजे मिनिस्टर कॅबिनेट नोट जो बरयला त्या कॅबिनेट नोटाचेर ताणें बरयलां तो कॅबिनेट नोट म्हजे कडेन आसा ताजेर तो म्हणटा की गव्हर्नमेंट वील इनिशिएट स्टेप्स टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ कोंकणी मराठी स्कूल्स। कोंकणी मराठी शाळा अधिकाधिक जावच्यो तांचो नंबर वाडचो म्हणून गव्हर्नमेंट फक्त परमिशन दीत बसना, गव्हर्नमेंट पुढाकार घेतलो आणि मराठी कोंकणी शाळा वाडयतलो अशें तो म्हणटा। एका वाटेन कोंकणी मराठीक पयसो सुद्दां दिलो ना आणि दुसऱ्या वाटेन आर्च डायसिस सोसायटीच्यो ताणें 132 शाळांक इंग्लीश ग्रँट दिलो।